सोम्या मंदिरा भेटून बलिदान सतानात्म्या करून तुझे करे अरदान येतो सोम्या मंदिरा भेटून बलिदान सतानात्म्या करून तुझे करे अरदान होवी तुझो पर्वत सोम्या कोण सोडूंक सक होवी तुझ्या स्थानान सोम्या कोण उबो राव होवी तुझो पर्वत सोम्या कोण सोडूंक सक होवी तुझ्या स्थानान सोम्या कोण उबो राव धुतो मुजी पदकां सोम्या तुझ्या त्या रक्तान धुतो मुजी पदकां सोम्या तुझ्या त्या रक्तान सतानात्म्या करून तुझे करे अरदान येता सोम्या मंदिरान भेटून बलिदान सतानात्म्या करून तुझे करे अरदान मोगच्या भाव भयणीनो देवाचो वर्तो मिस्ते जावन आसा ह्या संवसारान जे मिसांव वाकेर कर सगळ्याच्या दायजांत ताणें वांटेली जावच्या आपल्या बापा सांगात एक जावन जियोवच्याक तो तयार कर आम्हा सर्वांगी ताच्या स्वर्गारोहणांत एक जावच्याक ताणें आमकां आपयलां ते मिसां आमी घेवया आनी पवित्राच्या नांवे मिसेचें बलिदान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसू जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचें स्वर्गारोहण जावन आसा आमकां ही एक सर्गाच्या दायजाक वाट आपल्या सिसांक ताणें थंय सोडूना ताच्या बदलाक आपल्या सिसा सांगात एक जावन त्या सिसांच्या वर्त्या जिवितांत तो वांटेली जालो ताच्या सिसा सांगाता तो एक जाता आसतना सोम्यान तांकां दिल्लें तें मिसांव मुखारसून व्हरूंक ताणें तांकां सांगाता हाडलें एकवटयलें मात न्हय आमच्या खातीर त्या सर्गाच्या दायजांत जायतीं कुडां तयार करच्याक तो सिसांक सोडून थंय गेलो असो अर्थ न्ही तो आमच्या सांगाता ना म्हणून शारिरीक तरान तो आमच्या सांगाता ना दैहिक तरान तो आमच्या सांगाता ना पूण आत्मीक तरान कॉस्मीक प्रेझन्स म्हणटा आमी तो आमच्या सांगाता आसा असलें बरेंपण ताणें आमकां दिता आसतना आमकां ताच्या स्पिरितान भरता आमच्या जिवन मुखारसून व्हरूंक तो आमकां आदार जाता मात न्हय आमकां तो तेंच मिसांव संपूर्ण करच्याक आदार दिता सोम्या सांगात एक जावया स्वर्गारोहणान बघिता जावचें आमचें पवित्रपण उणें आसा तर तें चडती करून भरती करून दी देवा आमची पातकां बक्षी देवा आमकां संपूर्ण एक तुज्या मोगाक पावय परतो संबंध जोडूं आमकां शिकय म्हण मागी आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता मनांचे तोंडांत उसरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मेरेन सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती म्हण प्रार्थना मागता सरपददा देवा आमची एकाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा कुंसर्गी आणि
आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गेच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञान सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पदेदा आमच्या मंगळा बापा तुझ्या वर्त्या पुताच्या स्वर्गारोहणाद्वारे आमकां सर्गीचे दायज तुवें दिलें थंय आमी सदांच ताचे सांगता जियोवच्याक आमच्या पडल्यान वचो आमकां एकवटो आनी त्या सर्गाच्या दायजान वांटेली करच्याक तुझ्या पुता सवें तें भाग आमकां तो पावक कर आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन ते पळेवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ए थिओफिला जेजून आपले काम सुरू केले तवळता ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्या आनी पवित्रत्म्या मार्फत आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूताक ताणें शिकयल्या सरसंगती विशयान हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जीवन जाला म्हण सभा रुजोत्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले भायरसन वचनाये बगर बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बासावण्या विशयान मुजात तोंडांतले अशें तुमी आयकला जुवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्यान अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वेतूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेया आनी समारिया आनी संवसाराच्या पोंतांतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलेंच सांगून जातत ते पळोवन आसतना ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो अशें चडत वेताना आनी ते
आनीकय मळबाकच दीस लावन आसतना 10वे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच साणे ताचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशानो, तुम्ही अशी मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावलात? हो तुमच्यो मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुम्ही ताका सर्गाक चडून वेताना पळयला तसोच पर्यान येतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाकांत धारूण. सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाकांत धारूण. सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका धारूण. सर्वेस पोराक उलासून संतोषान येया, तारणाचे कडप तो वाकाणूंक येया. अर्गां स्तुती करून सर्दीन पोरणीन येया, ताची वर्ते कीर्त गाम उल्हासान येया. सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका धारूण. करिया ताका रादान भक्तीन सर पडून, देवा उजीर येवया आमी थिंब्यांनी पडून. आमी ताच्यो इंडियाच्यो शेळयो मोगाच्यो, सरो आमकां दिवून तो करता पोस आमचो. सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका धारूण. क्रिस्त सर्गार प्रवेश जालो. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणींनो, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्नानान प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्नानाचे प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आता देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेराचे रगत घेवन हर एक वर्साक पवित्र स्नानान रिक्तल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान भेटयना. तशे केल्ले जाल्यार संवसाराचे रचने थावनच ताणें परत्यान कस सोंसचे पडते. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पातक काड उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. जशे मनशाक एकच पावटी मरूंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडती जाता, तशे क्रिस्ती समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातकांचो नाश करूंक न्हय, बगर ताचे येण्याचे अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. तर भावा भयणींनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां पुर्ते धैर्य मेळटा. पडतल्ल्यान उतरून वेचे एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडतो म्हणल्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय
देवाचे घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भरवशाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमचो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पाश्चाताव भरवसो थिरासणेन सांबाळ्ळ्या, कित्याक आमकां बसावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 Hallelujah. वसा आणि समेत पजांसी कया म्हणटा सोमींग आणि संसारजांत पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुवार्थ. महिमान तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, अशें पयल्यान बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेलना तोराणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलप आसो आनी पातकाच्या भक्षण संदेश जेरुसलेम जावन सुरू करून सर परसां परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर फाटयतलों, पूण सर्गीत हांव येवचे सक्तीन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांतच रावचे. उपरांत जेजू तांकां शारा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. ते आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचेतान मेकळो जालो आनी ताका सर्गा उबान व्हेलो. ताका आराधन करतच ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक पाटी गेले. थंय हर एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत असले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आज आमी आचरण करतना उडासक एक ल्हानसो दाखलो. ह्या दोतोनीच्या क्लासीन कॅटेकिझम क्लासींत एकली सिस्टर आपल्या भुरग्यांक विचारता, 7व्या क्लासच्या भुरग्यांक विचारता, तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक जाय? आनी ह्या वेळार जायते जाण हात उखलतात. हर एकलोसो हात सिस्टर पळयता, पूण एका भुरग्यान पोंतार बसल्या एका भुरग्यान हात उखलो ना. आनी ती सगळ्यांक बसोंक सांग लागली आनी त्याचेर क्याग उबे रावन म्हणा लागली, पुता तुका कितें सर्गां वचोंक ना काय? ताका तो म्हणा लागलो, हांव गेल्यार वेता. सिस्टराक एक हाचे जावाब कितें बरी दिसोंक ना. सिस्टर गेलो राग आयलो आनी म्हणा लागली, थंय कितें तूं अशें जावाब दिताय? तुका सर्गां वचों ना काय? हांव गेल्यार वेता. आनी आतां सिस्टर कठीण राग आयलो, पूण कितें करचें? जायते भुरगीं आसात. त्या देखून तिणें त्या भुरग्याक म्हळें, हांव गेल्यार वेता म्हणल्याचो अर्थ कितें? ही सगळीं भुरगीं सर्गां वचोंक जाय म्हण हात उखलतात. तुवें हात उखलो नाय. आतां तुका हांवें विचारलें तर तूं म्हणटाय हांव गेल्यार हांव वेता. आनी त्या वेळार चेरको भुरगो म्हणा लागलो, सिस्टर
हांव म्हणलो हाम भाव म्हजें तें आसा बळें, हांव म्हणलो इगो आसा बळें, तो म्हजे तावन गेलो जाल्यार मेकळो जालो जाल्यार हांव सर्गा राजाक वेतालो, ना तर हांवें वेच्या बरी ना. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हणलो इगो हांव काडून कशें हांवें सर्गा राजा वयचें. त्या खातीर ह्या संवसारांत म्हजें तें आसलो तो इगो, म्हजो हाम, तो सगळो गेलो जाल्यार मागीर हांव निट्ट सर्गाक वेतालो. आनी आतां सिस्टराक कळीत जालें ह्या भुरग्यान कित्याक हात तुकलो ना. तो आपणाचें उणेपण ओपून घेतलो. आपणा तें आसा तो इगो, म्हजें तें आसा तें हाम, हांव तोडलो, म्हजें सगळें म्हणलें म्हजेंच हांवूच म्हणलें तें आसा बळें, तें आमकां सर्गाच्या दायजाक व्हरून पावोंक साध्य ना म्हणा लागलो. त्या देखून तें म्हजें तावन वचो जाय पयलें हांवें कालतो जाय विदेय जाय साराळ जाय आनी त्या उपरांत हांव सर्गाच्या दायजाक पावो जातलो म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जायते जाणां आमकां हें कळीत जायना. केन्ना वरेक पेद्रो आपलो इगो काडून आसलो, ते दळा वरेक तो जेजूच्याक वर्तो जावच्याक प्रयत्न करतालो. तुमी पळयलें जाल्यार पेद्रो पयले जाप दिता, तुमी हांव कोण म्हण सांगतात म्हणटा आसतना पेद्रो म्हणटा तूं जावन आसा क्रिस्त जीव देवाचो पूत. आनी जेजू म्हणा लागलो, हें तुका मनशान उगडापें करूं ना, देवान तुज्या मतीर घाला, तसली जाणवाय देवान दिल्या. त्या देखून तूं खडप तुज्या वयर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो आनी त्या पवित्र सभेचे सावी तुका दितालो. आनी आतां पेद्रू तें भरलो तो इगो, हाम भरलो. आपूण श्रेश्ठ 12 जाणां सिसां पैकी आपूण श्रेश्ठ म्हण चिंती लागलो. आनी ह्या देखून कितें कर लागलो, जेजून उपरांत उलयतना जेजू म्हणा लागलो, हांवें कश्ट सोसूंक जाय, मरण मरोंक जाय, ताचे उपरांत तिसऱ्या दिसा पुना जिवंतपण जावंक जाय, आनी तेन्ना मात्र तुमकां तें साल्वसांव लाभतलें. ह्या वेळार पेद्रू आहामांत भरलो. कितें करता कळिता तुमकां, जेजूचो हात धरता, सायडी ताका व्हरता आनी म्हणटा, हें तुका निर्मोना जावं, हें तुका निर्मोना जावं. म्हळ्यार हाचो अर्थ तुज्याक व्हडलो हांव, त्या देखून हांव तुका सांगता हें तुका निर्मोना जावं. त्याच वेळार जेजू कळीत आसलें हो मनीस कोण म्हूण. मासली पागी ताका आपण हाडिल्लें, ताका सीज केल्लो. आतां हो म्हज्या की सायक वचोन हाच्या त्या इगोन तो अहामांत जाय तें उलयताना म्हणा लागलो. आनी कितें म्हणा लागलो जेजू पळयलें तुमी. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो, चल म्हज्या फाटल्यान सैताना, गेट बिहायंड मी सॅटन. हाचो अर्थ तूं कितें उलोवन आसाय पळय, तूं न्ही तो जेवसार तुजें तें येवन तूं जेजूच्या व्हडलो. त्या खातीर जेजूक जेवसारान नाडल्या म्हळ्यार 3 पटी नाडल्या आनी म्हणा लागलो, हांव सगळें दिवंक तुका तयार आसा. जेवसारी थोडे पटी दिता मोगाच्यान, त्या देखून दिताना देवान मात तें जेवसारी दिता, पूण जेवसार तें कितें दिता तें तात्कालीक जावन आसा. आनी तात्कालीक तूं घेवंक गेलो जाल्यार मागीर सिरकताय. शाश्वत दिवचो जावन आसा देव, आनी तें जाल्यार बरेंपण दिता. आनी उपरांत कितें जालें, पेद्रूक तो म्हणा लागलो, म्हज्या फाटल्यान वच सैताना, हे योजन तुजें न्ही, हें देवाचें योजन, देवाचें योजन. त्या देखून तूं कितें म्हणटाय पळय, हें निर्मोना जावं, हें तुजें योजन. देवाचें योजन कितें, तसलें कश्ट मरण पुनर्जीवनपण जेजू देवाचें जावन आसा, तेज्या पुतान हें सोसूंक जाय. आनी अशें म्हणटाना पेद्रू उलटार फाटीं गेलो. 11 जाण पळोवन आसले आनी म्हणा लागले, जाय की तुका व्हडलो जावंक पळयलें, व्हडपण जावंक पळयलें, तुज्या भितर कितें जेजूचे की आपूण व्हडलो म्हण तसो हात धरून वणोरून गेलोय, जाय की तुका. आनी कितें जालें आतां, दुसरे सिस्ते रावले, ते म्हणा लागले, पाटी वच जायताना, पाटी वच सैताना, पाटी वच सैताना. तर जेजू आनी 11 जाण म्हणटाना 12 जाण जाले. आतां पेद्रूक मेळ्ळो 13 वस्तान पळया. त्या देखून समी म्हणटा पळय, जो कोण आपणाक कालतो करता तो वर्तो जातलो, जो कोण आपणाक तो वर्तो करूंक चिंता ताणें कालतें जाय जेस्से. त्या देखून स्वर्गारोहण म्हणटा आसतना म्हाका आनी तुका कितें संदेश दिता. स्वर्गारोहण म्हणटा आसतना सोम्यान आमकां सण वेता आसतना आतां हांव तुमकां सण वेचोना, ताच्या बदलाक म्हज्या मजतदाराक तुमच्या थंय धाडटलो. हांव गेलो जाल्यार तुमकां कुडां तयार करूंक वेतालो, कित्याक तुमी म्हजी, तुमी म्हजे. आनी आमकां एक आयडेंटिटी दिल्या.
आवर आयडेंटिटी इज क्रायस्ट. आणि ती आयडेंटिटी आमकां दिली जाल्यार त्या आयडेंटिटी आमी जियेत जाय. आमी आमचे इश्टाक जिवंक जायना. पेद्रू म्हणा लागलो बळे हांव तुज्यागे व्हडलो म्हणल्या बरें ताणें सुरू केलें ताचें रास जावं. पण जेजू कळीत आसलें हो कोण म्हूण. मेळिल्ल्या गाड्यान ताचें इगो ताणें मारून बोडोन काडलें. आनी खंय सकडी पेद्रू उडी मारूंक पळयतालो देंकड्या बरी थंय ताका दामून दवर न्हू तसो इगो बरो करून तासलो सोम्यान तासले उपरांत लास्टाक ताका कळीत जालें पेद्रूक. आनी आपलें कांय सिजना सोम्या मुखार हांव कोणूच न्हय आपणाकच घालतो तो करता. सोम्या तुज्या मुखार रावंक हांव पाव या तूं म्हज्या मुखार रावंक पावना कित्याक हांव पातकी पयसर म्हजे तावन पयसोच हांव पातकी. वळखून घेता आपले पातक, वळखून घेता आपलें उणेपण, वळखून घेता आनी घालतो जाता. म्हजे भावन आनी भयणीनो आमकां दिल्लो संदेश स्वर्गारोहणांत दितलोच. आमी हर एकल्यानी देवाच्या त्या वर्त्या मिसावान वांटेली जावंक जाय. सोम्यान तें मिसावन संपूर्ण केलें. तो ह्या संवसारांत आयलो, जल्म घेतलो, ह्या संवसारांत परगट जिणी 3 वर्सां जियेलो आनी ताचे उपरांत आपल्या कश्ट मरण सोंसून ताणें कुर्सार आपलो प्राण केलो, आमचे खातीर केलो. त्या देखून आमी म्हणूंक पुरो आज मरून पावलो आनी आमच्या मदगत आसा गी आसा. सर्गात सोडण्यार तो गेला आमच्या मदगत आसा. कित्याक ना ताची कुडी समेत तो सर्गाक गेला पूण विभिन्न रितीर आत्मीक तरान तो अर्य कडेन आसा. ताची कॅपॅसिटी ती आनी ताची सकत्ती आनी त्या सक्तीन तो आमकां बळवण करता. त्या देखून आज आमी देवाचेर पातयेत येत आसतना कोणेंय कितेंय वायट केलें जाल्यार आमी म्हणटा वायटाक वायट ताका पाटी मेळटलें, बऱ्याक बरें पाटी मेळटलें. 100 वांड्यांनी खुडसून तो दितालो. कित्याक सर्गाच्या दायजाक गेल्लो सोमी म्हाका आनी तुका साल्वार करच्याक आयिल्लो. तोच सोमी सर्गाक चडण्यात वरी आमकां सर्गाचे वाट उक्ती करून ताणें दवरल्या. आमी त्या सर्गाच्या वाटेन चलच्याक संवसार म्हणल्यार ह्या पांपाळ्यांत बऱ्या तरान जिवंक जाय. मोगाचें न्हू एकामेकाच्या मोगांत कल्ती जावन बोळी जावन विधेयी जावन माया मोगाची जावन शांती समाधानाची जावन आमी जियेत आसतना सर्गाचें दायज आमचे लागींच आसा म्हण येत. आमचो एकलो कापुजीन फ्राद एवढी रेतीर गेल्लो गय. रेतीर वता आसतना ताका ती बिरगत बयसली आसली ताका आपयलें थंय. ताका एक्झॅक्टली वाट कळीत ना. बसार देवलो. बसत देवन हेणें तेणें पळयता थंय कांय बोर्ड नासलो, सायन बोर्ड नासलो. आनी ह्या वेळार थंय थोडे जाण भुरगे खेळून आसले. ताणें विचारलें खंय ती इगर्ज सेंट फ्रांसीस सावेराची आसली आनी ताणें विचारलें खंय सेंट फ्रांसीस सावेराची इगर्जेची वाट म्हाका सांगशात गे म्हणा लागले. भुरगे ते क्रिकेट खेळून आसले न्ही. कापुजीन पाडचे कोट धांवन धरलो आनी एकलो फाटल्यान आयलो आनी एकलो मुखल्यान गेलो. आनी अशें वेता आसतना सगळे तांचे कडेन बरे करून उलयले कापुजीन फ्रादी कडेन. आनी कापुजीन फ्रादीचे बॅगी आसले. आनी अशें आसता पाद्रापाच्या घरा बाग लांबूनसर आयले गे ते चेरके भुरगे आनी म्हणाले फादर इत सेंट फ्रांसीस सावेरची पिरगस आनी हें पाद्रापाचें घर. आतां हे बरे भुरगे हांगा कितें म्हण दीस जाय म्हण चिंतो न्हू. पाद्राबान ताच्या बॅगांत पळयलें सदलें कांय चॉकलेटां मेळटात घेवन ना चॉकलेटां हाडून ताणें उडस नासतना सोडून आयिल्लो. आनी अशें आसतना कितें सांगचें आतां ताका. तो म्हणा लागलो भुरग्यानो म्हज्या बॅगान कांय ना, सांजेर तुमी हांगा येतात न्हय, रेतीरीक येतात न्हय, ते जाल्यार येया आनी त्या वेळार हांव तुमकां सर्गा वयची वाट दाखयता म्हणा लागलो गय. हे सगळे हांसले खंय कळ्ळा काय नासले आनी म्हणा लागले का आल्या फादर सर्गा वयची वाट दाखयता म्हणटात तुमी. तुमकां ह्या पाद्रापाच्या घरा येवची आनी सेंट फ्रांसीस सावेरच्या इगर्जे वयची ते वाट कळीत ना, सर्गाची वाट कशें दाखयतात. पाद्रा म्हणा लागलो खंय ही वाट इल्ली कन्फ्युजन जाली पूण म्हज्या आत्मीक जिवनांत सर्गाची वाट म्हाका स्ट्रेट निट्ट कळीत आसा. त्या देखून तुमकां सर्गाच्या वाटेक हांव आपोवन व्हरता म्हणा लागलो खंय. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी वता आसतना एक सुरवेचे न्हय, आमी वता आसतना आमच्या सांगाता सर्गाच्या दायजान वांटेली जावच्याक हेरा आमच्या भावा भयणीक आपण व्हरोंका. त्या देखून आमच्या भावा भयणीकी मोग करून शिकोवंका. भावा भयणीचें जिवन बऱ्या तरान जावच्याक आमी मसरांनी बरेपणान तांकां सम्याच्या त्या दायजाक आपण व्हरोंक आसा. त्या देखून हर एकल्याक आपोवंक आसा. तांचें जिवन एका दोळ बरें ना तें बरें करचें तें मागचें. दुसरें आमच्या हातांत आसा तर
आमच्या लागीं तीं बऱ्यान आसात तरी तांचें जिवीत बरें करूंक तांकां कृपा दिवची आनी कृपा मागोवन दिवची. मातनें आसता आमचो सहकार तांकां दिवचो. त्या प्रमाणे सर्गाच्या दायजांत आमी सगळीं आयती जावच्याक सम्यान तुका आनी म्हाका आनी हर एक लागीं आपण दिला ते आपण आमी घेवया आनी सम्या सांगता एक जावन जेवया. आमेन. आमचो बोवाड तेका निजा देवा थंय उसारुया. सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्रपणे गर्भे संभाळलो ओंकार मरेतान जल्मलो 5 पेल तका ताणें कोसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतो जिवन जालो सर्गात चडलो आनी सर्वपद देवा बापाच्या उज्या बसला थंय तां जिवाने मेल्यांची मनसूब करूं येतालो. सतमंता पवित्रात्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे भक्सणे कुडीचें जेवणपण सजनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर्ग प्रवेश जाल्लो स्वामी आमची मागणी देवा थंय उसारता. तो आमच्या जागी सदांच आसा आनी सांबाळटा असल्या भावार्थान आमची मागणी देवा थंय आतां आमी उसारुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा अख्ख्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोगान आनी भक्सणाच्या स्पिरितान जियोवन तांच्या अधीन दिल्या भावार्था थंय भावार्थाची साक्ष दिवन जियोवंक आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या आडळतेदारांनी राजकारभारांनी सुवार्थेच्या मोलांनी प्रेरीत जावन शांत समाधान नीती पसत वावरूंक आनी आपल्या लोकां पसत बरी योजना रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी प्रायवंतांनी कश्ट अडचणे सांपडलेल्यांनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बरोवन धैर्यान आनी भावार्थान तांचे कश्ट सोसूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेच्या सर्वांनी तुज्या पुता क्रिस्ताचे संपूर्ण विश्वास दवरून आपणाचो वावर करूंक आनी भावार्थान जियोंक बळ दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारीचा मेजा बोवारी हजार जालेल्या आमी समेस्तांनी भक्सणस आनी जिणी बदलावचो संदेश दीस पडटा जिवितान जियोन तुज्या पुता साक्ष जावन कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या वरती दैवीक देण्यान आमकां भरलाय. चड आनी चड करून खरी कालती बोळी अपुरबायची मोगाची मायपासाची जिणी जिवंक आमकां फावो कर. सो जियेत आनी रजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्याच्या बागेंत आसात सुंदर सोबीत फुलां रंगान सर्ती दलतात वरत्या आनंद किरणाची सोबाय फांकता एका फुलां सांगता ती आमकां मान आनी ओबळाक सोम्या खास दिव्या. फुलां आमी हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून मागता. सोम्याचे बागेंतले फुलां मी जेजूचे बापाक आमकां भेटयता. वायन आनी उंडो हाडून मोगान आमी आयल्या भेटवणी करून तुका हांगा आमी जमल्या. एकवटान बली आमची बापाक अर्पिता. काळजाच्या मोगान अदीक आनंदान काणीक भेटयता. फुलां आमी हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून मागता. सोम्याचे बागेंतले फुलां आमी जेजूचे बापाक आमकां भेटयता. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदता देवा बापा मानतात तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या अदावा सर्वेस्पर दे म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा एका कदर आमकां आमी समर्पीत करता. तुज्या पुताच्या सर्गात चडण्याचो उपकार आमी समरामत आसतना
आमकां त्याच जिवितांतूं पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदा आनी सस्नाच्या देवा सरकळ्यान सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या वर्त्या पुताच्या वर्त्या देण्या वरवीं आम्हा सर्वांकी सारक्या सडण्याचो वर्तो संद्राप तुवें दिलोय ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जीवन बळारवी नवे जिवीत आमकां आलो पयलें ताच्या वर्त्या मोगान आमकां वेंगलें आनी त्याच ससनाच्या जिविताक आमकां पायलें त्या सुंदरच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतर गायता तुजे मोखार पवित 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 दळबारांच्यो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका जय 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 उंचर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचर्गी तुका जय 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 उंचर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तो पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेने कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांदलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कळचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां वचत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Mawat sagot pargatuya जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने येतलो बाबा आमच्या सडोणे आनी मोगा पासत तुवें गेलें सर बरेंपण आमी वाखाणटा आमच्या जिवितांत जायती बरें कार्यां तुवें केलें त्या खातीर तुका आमी दिन वाचता आनी वर्त्या दिन वच मनान त्याच पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की आपले तुमी चेरविस्तारलेले तुज्या पयस सवेचो उगडास काड सर आमच्या गोळी बापाणी ह्या जकी वर्गा बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवन म्हण असो भरोसो दवरो मेला आतां आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट मेला सुमेस्तां तुज्या परचाळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर अमा सुमेस्तची दाय कर म्हण आमी मागता ह्या भुरग्यांचेर तुजे मोळचें दाचे दिश्ट घाल सर्गाचेर आमचे दिश्ट लावन आमचें जीवन आपुरबायेचें मायपासाचें आत्मीक सक्तींतलें पवित्र बरीत करूंक आमकां जाय जाल्यार कृपा तूं दी
ओंकार बरी देवाच्या महेश संगती बघ्यान दोन उदाहरण तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सष्टा सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन 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 स्वर्गात चडण्याचो सोमी आमचो वर्तो मोग करून ताच्या बापान शिकलेल्या प्रार्थना आमकां ताणें शिकयला ते भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मगसितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहज आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे वर्षान अतिरिक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुळते सरपातकांतली सुटे आनी सराकातांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशबरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन तुमची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी संतोष आसो उल्हास भरीत संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी भोव मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी सर्गात चडण्याक आमच्यागी पयलें सोडून गेला आमकां कुडां तयार करूंक मातय सदांच ताच्या सक्तेन बरोवंक ज्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ये तू मुझे दई सदा राव तू मुझे दई दैविक कृपे भर तू म्हाका मास तुझे कितले स्वादी रगते भोव अमोली आत्मीक घटाय सदां दिवचे अत्रेता सोम्या सेमच्या तुका रक्तान तुझ्या पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत
सोम्या उंचेच्या तुका माझा रक्तान तुझ्या पोस्ताय म्हाका दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका जेजू म्हणा लागलो हांव गेलो जाल्यार तुमकां आनांद सोडिना म्हज्या आत्म्याक तुमचे थंय हांव दान दितालो आनी तो सदां काल तुमचे सवेंची येतालो प्रार्थया सर्पद आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या सर्गात चढण्याचा संभ्रम आज वरत्या मोगान आम्ही संभ्रमला ह्या संभ्रमाने आमच्या मिशनरी काळजां बोवा परबाय तरान तुवें मांडून हाडलाय चड आनी चड करून तुका रुजवा दिवच्या तुका खरें सक्सी जावच्या आनी आमच्या भाव भयणीक त्या सर्गाच्या आदार वट्याचरसे आमी आपण व्हरचे आमकां जाय जाल्यार करपा तोंड दी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गात चडण्याच्या परबेचो संभ्रम आनी उल्हास तुमकां पाठयता सर्गात चडण्याच्या वाटेर आमी चलया आमच्या भाव भयणीक सगळ्यांगे हाताक हात धरून आमी मुखासून व्हरोंक पयलें आमी पवित्र जावया सक्ते बरी जावया तेच सकत सदांच तुमी तुमच्या जिवनांत बरोवन घेवच्याक वसन्यांत क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचो व्हड उपकार वसा प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा तुमच्या संगता आता रे सदा पीक तरी आसा येथे वराडी पोण तोडे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या प्रिसाक्षे करे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या प्रिसाक्षे करे वसा प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा तुमच्या संगता आता आणि सदा मगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान कुसजे कुरवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.